नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. आयज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी लोकसभेत सादर केली आर्थीक सर्वेक्षणाची प्रत. देशाची जीडीपी 7.4% मेरेन वाडपाचो सर्वेक्षण उक्तायला अदमास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदे भायर पत्रकारांकडे उलयतना देशाक सध्या व्यत्ययाची न्हय जाल्यार उपायांची गरज आसा अशें सांगतना संसदेच्या साबार वांगड्यांक ते प्रमाण उदरगतीन हातभार लावपाचें केलें आव्हान. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सर्गेस्त अजित पवार पंचतत्वान जाले विलीन. बारामतीन जाल्ल्या निमण्या संस्कारा खातीर गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आशिल्ले हजर. पंचायत मंत्री मोहन गुदिनो हांणी नव्यान वेंचून आयिल्ल्या जिल्हा पंचायत वांगड्यां खातीर आयोजीत प्रशिक्षण कार्यावळीचे केले उक्तावण. फुडल्या कांय म्हयन्यांत मतदारसंघात उदरगतीची कामां करपा खातीर ह्या वांगड्यांक दितले प्रशासकीय अधिकार. भारत आनी न्यूझीलंड मजगतीं सुरू आशिल्ल्या 5 खेळाच्या T20 खेळा माळेच्या चवथ्या खेळान भारतीय पंगडाचो जालो पराभव. अजूनय भारत पंगडाची माळेन 3-8 अशी आसा आघाडी. आता खबरो विस्तारान. 1 फेब्रुवारी सावन सुरू जावपी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आदी आयज संसदेन आपयल्या खासा सत्रान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी लोकसभेन 2025-26 वर्सा खातीर तयार केल्ले आर्थीक सर्वेक्षणाची प्रत सादर केली. हे सर्वेक्षण अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थीक वेव्हार खात्यान मुखेल आर्थीक सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाखाला तयार केला. या सर्वेक्षणात देशाच्या फाटल्या एका वर्साची आर्थीक स्थिती तशेंच फुडाराविशीं व्यापक नियाळ दिला. या सर्वेक्षणा प्रमाण भारताची जीडीपी 7.4% अंदू वर्सा वाडटली असो अदमास व्यक्त करतना 2027च्या आर्थीक वर्सान वाड 6.8 ते 7.2% भितर आसतली अशें लेगीत नमूद केला. Survey 25-26 Statistical Appendix. ह्या उपरांत सभाघरान स्थगिती जाहीर करून फेब्रुवारी 1 तारखेक परत एकदा 2026 ते 27 वर्साचो अर्थसंकल्प मांडपा खातीर अधिवेशन जातलें. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे पयले सत्र 13 फेब्रुवारी मेरेन सुरू आसतलें. दुसरें सत्र 9 मार्च ते 2 एप्रिल मेरेन भरतलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आयज दुसऱ्या दिसा काल संसदेन जाल्ल्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचो संदर्भ घेवन तांच्या भाशणांतल्यान देशाच्या 140 कोटी भारतीयांचो विश्वास दिसून आयलो अशें संसदेच्या भायर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. मुखार उलयतना फुडलीं 25 वर्सां ही देशाच्या उदरगती खातीर खूब म्हत्वाची आसून ह्या काळांत व्यत्ययाचेर न्हय जाल्यार उपायांचेर लक्ष केंद्रीत करप गरजेचें अशें सांगून संसदेच्या सदस्यांनी हे विशीं विचार करून वागचें अशें आवाहन केलें. आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है. आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है. आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है. मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आए, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें. हालींच युरोपियन संघा वांगडा जाल्ल्या मुक्त व्यापार समजिकाये उलयतना हे पावल एक आत्मविश्वास, स्पर्धात्मक आनी उत्पादक भारत घडोवपा खातीर म्हत्वाचें थारतलें असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. देशाच्या उत्पादकांनी ह्या समजिकायेचो फायदो घेवचो असो उलो मारतना आता भारत संवसारा खातीर एक आकर्षणाचें केंद्र थारला अशें मुखार सांगलें. जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है. लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है. योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं.
लोकसभेन सादर केल्ल्या आर्थिक सर्वेक्षणाविशीं सविस्तर माहिती दिवपा हेतान मुखेल आर्थिक सल्लागार डॉक्टर व्ही अनंथा नागेश्वरन हांणी पत्रकार परिशद आपयल्ली. ह्या वेळार उलोवप करतना भारताची संभाव्य वाडीचो दर 60% जाल्ल्याचो सांगतना 3 वर्सां फाटीं तो 6.5% आशिल्लो अशें नमूद केलें. नवी दिल्लीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन कोरोना महामारीच्या काळा आदीं हो दर 6.4% आशिल्लो. 2025 वर्सा 6.5% जाल्यार अंदू वर्सा हो दर 7.4% जावपाचो अदमास तांणी उक्तायलो. सामके मध्यम म्हारगायेच्या वातावरणांत लेगीत देश हो उच्च उदरगत दर उपभोग आनी गुंतवणुकीचेर खर्च साध्य करता अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार सांगलें. GDP for this financial year is estimated, this is all IMF forecast, may differ slightly from what MOSPI has told us. IMF predicts 7.3% for the year ending March 2026. We have 7.4 from MOSPI. And the fund forecasts 6.4% for the next 2 years, 26-27 and 27-28. You will hear our numbers later. But the important thing is whether it is for the current financial year or the future, India's growth numbers stand out in comparison to any other part of the world. And that is why we call India a oasis of economic performance in the global scenario. स्थूल निर्देशका भायर हेर समावेशक वाडीच्या मापदंडाच्या नदरेन ग्रामीण उदरगतीन आता 81% गांवगिऱ्या घरांक नळाचें उदक मेळटा. 2.9 कोटी घरां बांदल्यात आनी स्वामित्व येवजणे अंतर्गत 2.76 कोटी मालमत्ता कार्डां जारी केल्या. भलायकेच्या नदरेन 14.3 कोटी लाभार्थ्यांक युविन पोर्टलाचेर नोंद केला, जाल्यार 42.8 कोटी आयुष्मान भारत कार्डां वितरीत केल्या अशी सविस्तर माहिती नागेश्वरन हांणी ह्या वेळार दिली. The forex reserves have more than doubled, compared to 11 years ago, from 341 billion to 701 billion. While much of it is due to lately the increase in gold valuations, definitely there is an increased accretion of foreign exchange currencies as well. Therefore, the import cover has picked up to nearly a year from 8.9 months in FY15. The current account balance is very well behaved, from 1.3% of GDP to now to about 0.8% in the first half of the current financial year. And external debt, which was 23.8%, is now down to 19.2%. So the external sector doesn't flash any warning signals as far as the macro picture is concerned. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांच्या कुडीचेर आयज पुराय राज्य भोवमाना सयत बारामतीत निमणे संस्कार जाले. काल जाल्ल्या विमान अपघातान अजित पवार हांचे सयत हेर चौगांक मरण आयिल्लें. आयज तांच्या निमण्या संस्काराक केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितीन गडकरी, राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, रक्षा खडसे, रामदास आठवले, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या शरद पवार गटाचे मुखेली शरद पवार, अजित पवार हांची घरकान्न, ताचे पूत तशेंच सुप्रिया सुळे हजर आशिल्ल्यो. हे वेळार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत सर्गेस्त अजित पवार हांकां आर्गां ओंपलीं. मजगतीं काल जाल्लो अपघात हो मुद्दाम रचिल्लो कट जावं येता असो दुबाव कांय जाणांनी व्यक्त केल्लो. हे फाटभुंयेर प्रतिक्रिया दितना केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू हांणी कसलेच तरेचो दुबाव पयस करपा खातीर ह्या अपघाताची सखोल चौकशी करतले अशें सांगलें. साइट में अभी नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया. गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी. तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का. तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है. तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है. इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे. भारत स्वच्छ आणि टिकाऊ उर्जेच्या दिकेन खूप नेटान मुखार वचत आसा. हेच फाटभुंयेर नवी दिल्लीन सस्टेनेबल एनर्जी ट्रान्झिशन आंतरराष्ट्रीय परिशदेचें आयोजन जालें. ह्या संमेलनात भारताच्या उर्जा बाजार सुधारणेचेर भर घातलो. ह्या वेळार स्वच्छ उर्जे खातीर संवसारीक सहयोग आनी नवाचारी आर्थीक तंत्र हांचेर चर्चा जाली. प्रधान सचिव PK मिश्रा हांचें ह्या वेळार उलोवप जालें. इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत कुछ कर रहा है. एक तो हमारा सोलर एनर्जी कैपेसिटी बहुत बड़ा है.
टोटल रिन्यूएबल का भी हम 50% से ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल हो गया है हमारा जो कार्बन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी वो भी कम हो गया है। हम जो कमिटमेंट किए थे COP21 पेरिस कॉन्फ्रेंस में, उससे पहले हम उसको अचीव कर सकें। तो इंटरनेशनली ऑल्सो आवर एफर्ट्स आर वेल एक्लेम्ड। आता घेऊया एक लहानसो मिसळ. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ पंखुड़ी और मैं हूँ आपकी जूनियर होस्ट आशवी। और हम आज लेकर आए हैं एक ऐसी मैथ्स की क्लास जो बोरिंग नहीं बल्कि होने वाली है बहुत मजेदार। इस हफ्ते मस्ती की पाठशाला में समझेंगे वैदिक मैथ से क्विक और ट्रिकी कैलकुलेशंस को सॉल्व कैसे करें। वैदिक मैथ से हम कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्पीड और एक्यूरेसी कैलकुलेटर से बेटर है। देखेंगे रहस्यमय जादू, मिलेंगे जूनियर इनोवेटर से उनके इन्वेंशंस के साथ। इस रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्य हात भरपा खातीर राबयल्ल्या राज्य मोहिमेच्या पयल्या प्रशासकीय मंडळाच्या बसकेची यजमानकी केली. अर्थसंकल्पान जाहीर केल्ले प्रमाण गोंयचे गिरेस्त हात भरपाचे दायज सांबाळून दवरपाचे दिकेन आपयल्ले ह्या बसकेन सचिव, संचालक तशेंच मंडळाच्या वांगड्यांनी वांटो घेतलो. बसकेन राज्य पांवड्यार हात भरपांचे सर्वेक्षण, संवर्धन आणि संरक्षण हे करचे खातीर खाजगी भांडार आस्पावीत करून ज्ञान भारतम मोहिमे अंतर्गत अंमलबजावणी करप आणि ते केंद्रीय हात भरप भंडारा कडेन जोडप तशेंच हेर विशयांचेर चर्चा केल्ल्याचे मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या एक्स माध्यमाचेर घाल्ल्या संदेशांत नमूद केला. पंचायत मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी आयज पंचायत संचालनालय तशेंच गोंय भौशीक प्रशासन आणि ग्रामीण उदरगत संस्थेन जोड पालवान पणजेंत आयोजीत केल्ल्या उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या जिल्लो पंचायत वांगड्यां खातीर 2 दिसांच्या फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यावळीचे उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना फुडल्या कांय म्हयन्यां भितरूच आपापल्या मतदारसंघांत उदरगतीची कामां करचे खातीर नव्यान वेंचून आयिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यांक प्रशासकीय अधिकार दितले अशें मोविन गुदिन्हो हांणी जाहीर केलें. तुम्ही जाऊन एक स्पेशल इनिशिएटिव्ह घेवपा जाय आणि आय वुड गिव मोर प्रेफरन्स म्हणजे तुम्ही ते दृष्टीन घेवपा की as far as cleaning and greening Goa is concerned, because work is in spite of lot of government effort इतले आम्ही म्हणजे प्रयत्न करता हे सारखे जायना. जिल्हा कडेसून वेगळे तरेन कशी आम्ही अपेक्षा करची. आय एम टेलिंग बोथ माय CEOs, you get these things done. Don't only wait that Zillas will purchase something and give the temples, give the church committee, give the social clubs, give others. Yes, come down, sir. They should go beyond that. Other things they will themselves know in due course of time how quickly it will happen and how they will get definitely important roles to perform. हे हांव तांकां स्पश्टपणे सांगपाक शकता. गोंय विधानसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव हांणी पत्रकार परिशद आपोवन 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर पक्षाचे तयारे विशीं म्हायती दिली. 2027 काँग्रेस पक्ष गोंयांत सत्तेर येतलो अशें जाहीर करतना काँग्रेस पक्ष हो सदांच लोकांक विश्वासान घेवन वावुरपी पक्ष जावन आसा आनी खंयचेय प्रकल्प गोंयांत हाडचे पयलीं लोकां कडच्यान ते विशीं सुचोवणी घेतल्या उपरांतूच लागू करतले अशें उतर तांणी ह्या वेळार दिलें.
I will tell you, we have a common minimum program that I will not just shoot in the air. Okay, this common minimum program will be brought towards the people of Goa. This common minimum program will have issues of casinos, unemployment, corruption, job scams, land scams, everything. We will be very, very clear, crystal clear on what is for Goa, what is not for Goa. When we come to power, what we will scrap and what will be retained. So we are we will be very, very clear. You will see in our manifesto things that are not in the interest of the state. Let me be honest. Whether how many Goans get employment within this casino, within whatever is happening, all this after having basically working out with all other, our party will come out with a manifesto, and you will see, and we will be very clear. See, enough is enough. आज व्हडा दबाज्यान कर्नाटकाच्या बेळगावी जिल्ह्याच्या चोल्ला वाठारात रामेश्वर उत्सवाचे आयोजन झाले. या उत्सवान कर्नाटका, गोंय तसेच महाराष्ट्रातल्या भावार्थ्यांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो. सैमाच्या गोपांत आशिल्ल्या या देवळान आयोजित ह्या वर्सुकी उत्सवाची देवळाच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या वांगड्यांनी दूरदर्शनाक माहिती दिली. आणि हांगा सकाळी आमचे महाअभिषेक चालू आसता मंदिरान बर्डीचे महाअभिषेक करता आणि दनपारां आमच्या हांगाच्यान 4च्या दरम्यान आमची पालखी भायर सरता. मिरवणूक आसता आमच्या गांवांत, फूल गांवांत मिरवणूक काडून सांजचे हांगा पावता पावता 6 जाता. 6 जावन मागीर ओटीचो प्रोग्राम चालू जाता. तसोच ओटीचो प्रोग्राम चालू जाता म्हटल्यार रात्री 10 वाजता. 10च्या नंतर आमचे भजनाचो प्रोग्राम आसता. भजनाचो प्रोग्राम एक दशावतारी नाटक आसता हांगा, तो मागीर रात्रभर चलता. आनी सकाळी आमचो गवळण चालू जाता सकाळी 6च्या दरम्यान, आनी ते मागीर आमची जात्रा तितल्या समाप्ती जाता तितल्या गवळण काल्यान. केंद्रीय पेट्रोल आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी दूरदर्शना कडेन केल्ल्या खासा मुलाखतीन उर्जा क्षेत्र देशाच्या अर्थवेवस्थेक मुखार व्हरपी एक मुळावी शक्त जावन आसा अशें सांगलें. भारत खोल दर्यान उर्जा अन्वेषणाच्या दिकेन नेटान मुखार सरता अशें नमूद करतना संवसारान उर्जेची मागणी आणि ताची पूर्ती करपा बाबतीन भारताची निर्णायक भूमिका आसा अशी स्पष्ट गवाय तांणी ह्या मुलाखतीत दिली. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल सिर्फ ग्लोबल सीईओ साथ ही मुलाकात नहीं, प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3-4 दिनों में क्या क्या नहीं किया. यूएई के राष्ट्रपति को उन्होंने होस्ट किया. ईयू के साथ जो एफटीए के ही स्पेंड टाइम ऑन दैट. अगर आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है 95 या 98% आपके एक्सपोर्ट्स पे, आपके लोगों को फायदा होगा. पर मैं समझता हूँ हमारे टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, बाकी जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, और उसके अलावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स एटसेट्रा, और बड़ी ऑटोमोबाइल पे आ जाइए. अभी किसी ने चर्चा शुरू कर दी कि नहीं जेन्युइन उनकी ऑटोमोबाइल्स को ये मिलेगी 110% से 40%. अरे भाई जेन्युइन है, जो वहाँ बनी होगी उसी को मिलेगी ना. इम्पोर्ट टैक्सेस तो, बॉर्डर टैक्सेस तो इम्पोर्ट्स पे लगाते हैं. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारी जो असेसमेंट इस साल के लिए है, पहले 6.6% थी, उन्होंने उसको रेज करके 7.3% किया. ऊर्जा जो है दैट इज द फंडामेंटल लाइफलाइन. इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड आपल्या उत्कृष्ट अभियांत्रिकी क्षमतेच्या बळग्यार दक्षिण सहयोगाक एक नवी दिका दिता. एंड टू एंड तांत्रिक विशेषताये सयत EIL निर्बाध आणि एकीकृत सेवा दिता अशें कंपनीची CMD वर्तिका शुक्ला हांणी दूरदर्शनाक सांगलें. बेतूल हांगा सुरू आशिल्ल्या भारतीय उर्जा सप्तकाक संवसारीक पांवड्यार कशे तरेन आपल्या कंपनीन संद सोदतना तरेकवार उपलब्धी मेळयल्या हे विशीं ती आपलो अनुभव सांगताली. पहले हमने न्यूक्लियर सेक्टर में काफ़ी काम किया. हमने बहुत पहले हेवी वाटर बोर्ड मानुगुरु प्रोजेक्ट लगाया. NFC न्यूक्लियर फ्यूल कॉर्पोरेशन के लिए भी अभी करीब 3 साल पहले प्रोजेक्ट यूरेनियम एनरिचमेंट का कंप्लीट किया. अब हम वापस जो एक मॉड्यूलर रिएक्टर्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, दोनों टेक्नोलॉजीज, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर या लाइट वाटर रिएक्टर्स में जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर स्पेस में डिकार्बनाइजेशन के रहते एक शांति बिल के अंदर वी हैव बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसमें हम रहना चाहते हैं. तो आज हमारी टीम्स NPCIL के साथ दोनों टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हैं. इसके साथ साथ जो बांसवाड़ा की
इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी हमें NPCIL ने नियुक्त किया है और हम चाहते हैं कि जो ऑनरेबल PM का विजन है 100 गीगावाट क्लीन एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर स्पेस, उसमें EIL की भागीदारी रहे, जैसे कि हम सारे सेक्टर्स को बिल्ड करने के लिए देश की सेवा में हमेशा निरंतर अग्रसर। वाणिज्य आणि उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी नव्या आधार ॲपाचें आयज लोकार्पण केलें। ह्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान आधार क्रमांक धारकांक डिजिटल पद्दतीन आपली वळख पटोवन दिवपाक एक सुरक्षीत आणि विश्वासपूर्ण माची मेळटली। ह्या वेळार उलोवप करतना आधाराचे डिजिटायझेशन हे सरकारान राबयल्ल्या डिजिटल इंडिया मोहिमेचो एक भाग जावन आसा आनी हाचो वापर करून लोकांक तरेकवार सेवेंचो वापर सुलभरित्या करूंक मेळटलो अशें तांणी सांगलें। All the roadblocks, the initial hiccups and problems that there were with the Aadhaar have been streamlined. Now that we've covered over 143 crore people of India, from that physical card to plastic, easy identity card to going truly paperless and digital, and now other optional facilities that have been launched to ensure even a more seamless, more secure, safe and concerned with privacy, all are inbuilt to ensure that the data of our citizens is. Next month, I must use this platform as well, and the AI Impact Summit is going to be hosted in India. We will showcase to the world that India is the service provider for AI and other technologies to the world. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो। ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा, जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा, जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है। हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर, लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज, भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन। डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। T20 आंतरराष्ट्रीय खेळांत विशाखापट्टणमांत जाल्ल्या 4थ्या मॅचीन भारताक माळेंतले पयले अपयशाक तोंड दिवचें पडलें। ह्या मॅचीन न्यूझीलंडान 20 षटकांनी 7 विकेटींनी 215 धांवड्यो काडल्यो, जाल्यार भारतान 18 षटकांनी 165 धांवड्यो काडल्यो। भारत 5 मॅचींच्या खेळामाळेंत 3-1 अशा गुणांनी मुखार आसा। 5वी आनी निमणी मॅच तिरुवनंतपुरमच्या ग्रीनफील्ड स्टेडियमाचेर जातली। टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन खेळांत बायलांच्या उपांत्य फेरयेची मॅच आयज जाता। पयल्या मॅचीन बेलारूसच्या एलिना स्विटोलिना आड एरिना संबालिका खेळटा, जाल्यार दुसऱ्या मॅचीन जेसिका पेगुला आनी एलिना रायबाकिना हांच्या मदीं खेळ जातलो। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 31.7 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। आयज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी लोकसभेन सादर केल्ली आर्थीक सर्वेक्षणाची प्रत। देशाची GDP 7.4% मेरेन वाडपाचो सर्वेक्षणान उक्तायला अदमास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदे भायर पत्रकारां कडेन उलयतना देशाक सध्या व्यत्ययाची न्हय जाल्यार उपायांची गरज आसा अशें सांगतना संसदेच्या साबार वांगड्यांक ते प्रमाण उदरगतीन हातभार लावपाचें केलें आव्हान।
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सर्गेस्त अजित पवार पंचतत्वान जाले विलीन. बारामतीत जाल्ल्या निमण्या संस्कारा खातीर गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आशिल्ले हजर. पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांणी नव्यान वेंचून आयिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यां खातीर आयोजीत प्रशिक्षण कार्यावळीचें केलें उक्तावण. फुडल्या कांय म्हयन्यांत मतदारसंघात उदरगतीची कामां करपा खातीर ह्या वांगड्यांक दितले प्रशासकीय अधिकार. भारत आनी न्यूझीलंड मजगतीं सुरू आशिल्ल्या 5 खेळाच्या T20 खेळा माळेच्या 4थ्या खेळान भारतीय पंगडाचो जालो पराभव. अजूनय भारताची पंगडाची पाळेन 3-1 अशी आसा आघाडी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.